माध्यम भास धोरणाचेर मोगोच्या आमदारांनी भूमिका स्पष्ट करची अशी मागणी गोय राखण मंचान केल्या। मंचाची फोंड्यां कोपरा बसका जाली। लोकसभा वेंचणुके वेळार बीजेपी आड गांवांनी वचून जागृताय करपाचे बसकेंत थारला। मुळावे शिक्षण माध्यमाचेर घेतिल्ल्या निर्णयाक फक्त पर्रीकारच न्हय, सगळे मंत्री आनी आमदार जबाबदार अशी भूमिका मंचान घेतल्या। गोवा राखण मंचान सरकार आड प्रचार करपाक सुरवात केल्या। अंत्रुज मानातले मायभास वावुरपी एकठांय जावंक लागल्यात। मंचाची चाय पे चर्चा आणि कदेल पे मोर्चा मोहीम गोयभर जातली। वेगवेगळ्या संपर्क माध्यमांतल्यान सरकारच्या माध्यम धोरणाचेर लोकांक जागे करतले आणि लोकसभेचे वेंचणुकेत बीजेपी कितें ते दाखयतले म्हूण मंचाचे वावुरपी पेटल्यात। जर भारतीय जनता पार्टीन कोणूच जर मनोहर पर्रीकाराच्या धोरणाक विरोध करिना जाल्यार मनोहर पर्रीकाराच्या चुकता खंय। म्हाका दिसता की आमी मनोहर पर्रीकार जितलो ह्या धोरणाक जबाबदार आसा तितलो उगी रावून सगळो हय साहेबा म्हणपी तातूंतलो प्रत्येक आमदार आनी खासदार ह्या धोरणा खातीर जबाबदार आसा। आमी तांकां जाप विचारची पडटली। गोमंतक पक्षाचे जे आमदार आसा और महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आसा तांणी आपले धोरण जाहीर करचे पडटले, आपलो स्टँड जाहीर करचो पडटलो। जे लोक आमचेर पाय दवरून आमची मतां घेवन सत्तेर आयले तांकां मताची वास्तव कळून जर नाही जाल्यार आमी मताच्याच भाशेन तांकां शिकोवपाक फुडल्यान सुरी मारिल्ली बरी। दिगंबरान फुडल्यान सुरी मारिल्ली, डायरेक्ट ताणें सांगून गेल्लें की आपूण इंग्लिशी दिता म्हणून, तेमी फाटल्यान सुरी मारली। सगळे कलाकार आणि बाकीचे कोण आयले पळय तांणी प्रत्येकाने आपल्या पद्धतीन जर काम केलें जाल्यार आमचे जैत पयस ना, फक्त 2 सिटां उडया सब मारी ताका हें धोरण बदलचें पडटलें इतलें नवी नवी स्किमी काडल्या त्यो फक्त आतां लोकांक पिछा काडपाच्यो, म्हणजे कितल्यो स्किमी काडल्या आनी कितेंय केलें एकाची ओला जावं नाजाल्यार ते आतां मायनींग लोकां खातीर स्किमी जावं लोकांक खबर आसा हे लोकसभे पुरते म्हणून परिकार फोटींग हे सगळ्यांक कमी जाल्लें आसा। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। उटान सरकारा मुखार दवरिल्ल्या 12 मागण्यांक नेट मेळचो म्हूण संघटना दशकपुर्ती सुवाळ्यांत शक्ती प्रदर्शन करतली। फोंड्यां 30 मार्चाक जावपा आशिल्ल्या ह्या सुवाळ्यांत राज्यपाल मुखेल सोयरो आसतलो। सरकारान केला तो सर्वे सारको ना। अनुसूचित समाजाची लोकसंख्या 12% परस चड आसा। संघटना स्वता नवो सर्वे करतली। मेळाव्याक गोंयच्या अनुसूचित समाजाच्या संघर्षाचेर स्मरणिकेचे प्रकाशन जातले। अशे तरेन 25,000चे उद्दिश्ट दवरून हो आमी कार्यक्रम यशस्वी करतले। हेजे खातीर जोरदार तयारी चल्ले कडेन आसात। सगळ्यांक एकत्रीत करपा फाटलो उद्देश की आमचे जे 12 डिमांड आसात, आमचे जे वेगवेगळे विशय आसात जे सरकार दरबारान पडून आसात तांकां एक गती मेळची, ते सेटल जावचे, सरकारान सुद्दां हेची नोंद घेवची आणि त्याच ह्या सर्वेचे सुद्दां जे आमचे चुकीचे आसा हो आमचो आग्रह सरकार सांगपाचो आसा। आमी 12%च्या मायज आसा आमची नोंद जी चुकीची लायिल्ली आसा 1,62,000 वयल्यान 1,49,000 हे सामके पूर्णपणे चुकले आसा आणि म्हणून स्वता सुद्दां आमी संघटने मार्फत उठा संघटने मार्फत गांवोगावी वाड्या वचून आमी सर्वे करपाचे आसा। जे आमचे 2 जाण भाव मंगेश आनी दिलीप यांचे जे बाळले आंदोलनाक जे शहीद जाले आसात त्यांच्या आठवणे खातीर आमी बलिदान हे स्मरणिका सोविनीर काडपाचे आसात। एक आतापर्यंतचो इतिहास ह्या समाजा विशीं जे लिखाण आसा ते एकत्रीत करून आमी ते सगळ्या खातीर प्रकाशीत करपाचो आसा। कोलकाताच्या मोहमेडन स्पोर्टिंगान स्पोर्टिंग क्लब दी गोवाक 3 आड एका गोलान मारले। कोलकातात जाल्ली ही मॅच जिखिल्ले जाल्यार स्पोर्टिंग क्लब दी गोवा आय लीगात पहिल्या सुवातेर वचपाची, पूण तांकां मोहमेडन स्पोर्टिंगाक मारूंक जमलें ना। आय लीग पॉयंटाच्या तक्त्यात स्पोर्टिंग क्लब दुसऱ्या सुवातेरच उरले। मोहमेडन स्पोर्टिंग आता 11व्या सुवातेर पावल्यात। One would expect him to throw the ball deep. There it is, almost in front of the goal mouth, and the goalkeeper, my goodness, he was in trouble this time, and the ball almost getting to the post. And yes, they got the first goal in the 12th minute. Even Tamello passing it down, but there is the fullback Mirajuddin Wadu coming in with the ball, and that's Orji passing it down in to Israel Gurung, and an opportunity for Joshima to get this one in. The defense, and here's an opportunity. And that's a goal. Was trying to dribble across, and here's the red card.
And here's what happened. Vivian De Mello trying to get that one, and he pushed him from the back. And Josimar on his own, but the tackle comes in. They get a corner kick. Sports Control Board played it short, nice flick on, and that's the goal. What a brilliant goal! What a brilliant goal by Mohammedan Sporting. Their supporters are jubilant. This is a well-rehearsed set piece, and it's a great win for Mohammedan Sporting. 3-1, with the goals being scored by Luciano Sabrosa penalty, Josimar 28th minute, and the final goal by Nirmal Chhetri. इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.